स्टुडंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्युशन. भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड ह्या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या व्हिडिओन कोंकणी ग्रामरांतले आमी काळ म्हणजेच टेन्स पळयतली. तर चला सुरू करूया. बिफोर दॅट, स्टुडंट्स, इफ यू लाईक द कंटेंट ऑफ एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड देन कायंडली शेअर टू युअर फ्रेंड्स, लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. सो लेट अस स्टार्ट. व्हॉट इज अ टेन्स? काळ म्हळ्यार कितें? Tense is used to understand the timing of an action in a sentence. वाक्यात क्रिया घडटा ती खंयच्या वेळार घडटा हाकाच काळ अशें म्हणटा. काळ 3 तरेचे असता. वर्तमान काळ म्हणल्यार प्रेझेंट टेन्स, भूतकाळ म्हणल्यार पास्ट टेन्स, भविष्य काळ म्हणल्यार फ्युचर टेन्स. सुरवेक पळोवया वर्तमान काळ, ताची उदाहरणां. प्रेझेंटली जे घडटा म्हणजे आपल्या जिवनात घडत आसा तेका वर्तमान काळ म्हणटा. रश्मी पुस्तक वाचता म्हणजे सध्या ते वाचता, म्हणून रश्मी पुस्तक वाचता हे जालें वर्ब म्हणजे क्रियापद आसा प्रेझेंट टेन्सान, म्हणून हे वर्तमान काळान आसा, म्हणून रश्मी पुस्तक वाचता हो जालो वर्तमान काळ. राम आंबो खाता म्हणून हे जालें वर्तमान काळ. हातोन फुटबॉल खेळटा. माकड माडार बसला. 5वें वाक्य आसा आजी भजन म्हणटा. ही सगळी जाली वर्तमान काळातली वाक्य, मीन्स प्रेझेंट टेन्स. आता पळोवया भूतकाळाची उदाहरण म्हणजे एक्झाम्पलां. फर्स्ट आसा काल आमी मिसाक गेल्ली. भूतकाळ म्हणजे पयलीं जे जाला ते गोश्टी. पास्ट टेन्स काल आमी मिसाक गेल्ली. दुसरें आसा वाक्य मामा घरा गेलो. तिसरें आसा रमेशान सगळीं बोरां खावन सोंपयली. चौथें वाक्य आसा आईन पयशे मेजले म्हणजे ही क्रिया घडून गेल्या, म्हणून इट इज भूतकाळ. 5वें बाईन रोहनाक मारलो. तिसरे तरेचो काळ म्हणल्यार भविष्य काळ. उदाहरणां आसा म्हणजे आपल्या भविष्यान कितें जाता ते सांगपी वाक्य म्हणजे भविष्य काळ. फाल्यां माया चॉकलेटी वाडटले म्हणजे फुडें आमी कितें करतले ते म्हणजे भविष्यात कितें करतले ते दाखयता ते क्रियापद म्हणल्यार भविष्य काळ. फाल्यां माया चॉकलेटी वाडटले. आमी पिकनिकेक वतले. सूरज फाल्यां आमगेर येतलो. चौथें वाक्य आसा राखी आपली पुस्तकां मारियाक दितले. 5वें वाक्य आसा फुडल्या वर्सा आमी गणपती हाडटली. ही जाली कांय उदाहरणां प्रत्येक तरेच्या काळाची. आता पळोवया फुडलो प्रश्न. सकयल दिल्ल्या वाक्यांतल्या क्रियापदाचो काळ वळखून बरयात. पयलें आसा सुहासाक पयशांची गरज आसली हे पयलीं जाला, म्हणून हे वाक्य जातलें भूतकाळातलें वाक्य, म्हणून हेचो काळ आसा भूतकाळ. दुसरें वाक्य आसा टिचर वर्गात शिकयता म्हणजे तें काम चालू आसा सद्या, सो हे जालें वर्तमान काळातलें वाक्य, इट इज वर्तमान काळ. तिसरें वाक्य आसा हांव पास जाल्यार पेढे वाडटलो म्हणजे ही क्रिया घडूंक ना, फुडें घडटली, सो हे आसा भविष्य काळातलें वाक्य, इट इज भविष्य काळ. चौथें वाक्य आसा भाटकारान मानायाक तापयलो म्हणजे ही क्रिया जावन गेल्या, म्हणून तो आसा भूतकाळ. 5वें वाक्य आसा एक दीस हांव अमेरिकेक वतलो म्हणजे फुडें घडणूक जावपाची आसा, म्हणून हे वाक्य आसा भविष्य काळ. 6वें वाक्य आसा फिलू आनी ताची माय लेगीत पासयेक वताली म्हणजे भूतकाळ जालो. अशाच नवनवी व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. डू लाईक, शेअर, सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. 7वें वाक्य आसा रिटा 5वो शालू न्हेसतले म्हणजे क्रिया जावपाची आसा, म्हणून हेच वाक्य आसा भविष्य काळ. 8वें वाक्य आसा दादा माळयेर बसून बातम्यो आयकतालो म्हणजे पयलीं जाल्ली घडवणूक आसा, हे आसा भूतकाळातलें वाक्य, म्हणून हो भूतकाळ. 9वें वाक्य बाबू माजराक पळोवन हांसता म्हणजे सद्या चालू आसा क्रिया, म्हणून हे वाक्य आसा वर्तमान काळातलें, म्हणून हाचो काळ आसा वर्तमान काळ. 10वें वाक्य आसा आयज आमगेर पुजा आसा म्हणजे हे वर्तमान काळात घडपी गजाली आसा, सो वर्तमान काळ, सध्या चालू काळ म्हणजे वर्तमान काळ.
थँक्स फॉर वॉचिंग. धन्यवाद.